अडोरे द गोवा म्हणून आनी पुरवनकारा म्हणटी एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी हे हो प्रोजेक्ट विकूंक लागले. तांची विकपाची एवरेज सेल फ्लॅटाची 55,000 रुपीज अ स्क्वेअर मिटर. म्हळ्यार भाऊसाहेब बांदोडकारान 4 आण्यांक जमीन एक्वायर केल्ली बेरोजगारी सोंपोवपाक बारीक लोकांची. ते आतां फ्लॅट विकपाक लागले 55,000 रुपीज स्क्वेअर मिटर. की सनद दिल्या 178/-1/Q for 11,320 commercial and 1,11,745 residential, sold to Ultra Dwell LLP, who sold it to Impactum Lands Private Limited. Weekly कितल्या आता 53,000 रुपीज स्क्वेअर मीटर. टोटल सेल्डेड कॉस्ट कितलो आलो 592 crores. स्पीकर सर, पहिल्यान पयलीं ह्या क्वेश्चनाक म्हाजें ऑब्जेक्शन आसा. तुवें जुवारी लँड स्कॅम म्हटला. खरें म्हणजे तुम्ही हो क्वेश्चन अशा पद्दतीत एडमिट करपाक जायना. स्पीकर सर, आमी टायटल घालनात, आमी क्वेश्चन घालतात. न्हय म्हाजें म्हणणें म्हाका तुमकांच म्हणणें स्पीकर सर, म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही ह्या क्वेश्चनाचें नांव जें आहा पळय न्हू तें चेंज करा. जुवारी लँड इश्यू म्हणून आमकां कांयच म्हणणें ना. स्पीकर सर, एज फॉर एज तेन्नाच्या गव्हर्मेंटात म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकार आसतना ही कोमुदाद जी आसा ती जुवारीक दिल्ली फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज. हांव परत एकदा फ्लोर ऑफ द हावस सांगता, जर ती इंडस्ट्रियल पर्पजाक दिल्ली ती आतां इंडस्ट्री बंद करून ते प्लॉट जे आसा पळय न्ही ते रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर आमी आयच्या घडीक हांव चॅक करता, म्हणजे अकॉर्डिंग टू कायद्यान कितें ते, बट रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर ताका विकपाक दिवचें ना. हांकां जे प्रोजेक्ट येवपाचो आहा गल्फ ऑफ गोवा ताका परमिशन बी मेळ्ळें. म्हजे कडेन परमिशन आहा. सांगा म्हाका तुमी आतां. स्पीकर सर, आमकां ASGक धाडलेलो रिपोर्ट अजुनूय येवंक ना. एज फॉर एज ASGक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या धाडलेलो रिपोर्ट अजून येवंक ना. ओके, आमी डिटेलान हाजी चवकशी करता आणि त्याने जे सांगलां आसत जाल्यार आमकां पूर्ण परमिशनां दिल्ली सुद्दां जरी कॅन्सल करची पडली आसत जाल्यार फ्लोर ऑफ द हावस सांगता आमी कॅन्सल करता.